नॉमिनेशन्स फायल करता तसे उमेदवारांचे प्रचारकय नेट आयला. कोण आपल्या ऑफिसाचें उक्तावण करता जाल्यार कोण डोर टू डोर प्रचार करता. पळयात गोंयचो प्रचार. भारतीय जनता पार्टीच्या डिचोली मतदारसंघाचे कार्यालयाचे आयज उद्घाटन जाल्लेलें आसा. ह्या राज्यात परत एकदा भाजपा सरकार येतले आणि त्या खातीर ह्या मतदारसंघासून दिवचलसून भाजपाचो उमेदवार निवडून हाडूंक जाय हेजो पक्को निर्धार दिवचलच्या मतदारांनी केल्लो आसा. म्हाका आशा आसा की हांव भाजपचो उमेदवार म्हणून ह्या मतदारसंघात 100% निवडून येतलो. म्हाज्या फुड्यान कोणूच येयलोलो आसलो जाल्यार केन्नाच हांवें ना म्हणला जाल्यार केन्नाच खंयचें काम करूंक ना जाल्यार तुमी कसली सर्वे काडून विचारची. खंयचोय मनीस जावं केन्ना हांवें ना म्हणला जाल्यार. आणि ज्या प्रमाणे गोंयांत महायुती जाल्या आणि त्या माध्यमांतल्यान आमकां जे 4 सीट मेळ्ळ्या तातूंत एक थिवी ज्या थिवी मतदारसंघात तशें पळोवपाक जर गेले अति संवेदनशील असो तो थिवीचो मतदारसंघ आसा. आणि त्याच मतदारसंघातले संगम गोविंद भोसले जाणी अनेक वर्षां पत्रकारिती हातूंत आपलें नांव कमयल्लें आसा. एक ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून गोंयांत ते नावाजलेले आसात की येणाऱ्या दिसा भितर उद्धवजी ठाकरे हांचे 2 सभा जातल्यो. 31 आनी 1 ह्या दोनूय दिसान पूर्ण गोमंतकावर तांच्यो मोठ्यो सभा आसतल्यो. आदलो मंत्री आनी पेडणेचो मोगवचो उमेदवार बाबू आजगांवकारान प्रचाराक बरोच नेट लायला. ताणें कॉर्नर मिटिंगो सुरू केल्यात. कासरवाड पेडणेचे प्रचार सभेत बाबून राजेन आर्लेकराचेर बरोच फोग काडलो. पेडणे मतदारसंघात आर्लेकरान एकय नवो रस्तो केलो जाल्यार सांगचो म्हूण बाबून आर्लेकराक चॅलेंज दिल्या. सभेक वासुदेव देशप्रभूय उलयलो. हांवें केन्नाच तुमचे कडेन खंयचेच खोटें उलोवन तुमच्या कडेन मतां घेतल्या जाल्यार म्हाका सांगात. एक तरी रिजन सांगात. पण नोकरी हांव सगळ्यांक दिवपाक पावना हें हांव मान्य करता. बेश्टोच 5000 नोकरी दितलो म्हणून सांगू ना आनी तुमकां फसू ना. हांवें व्हडल्यो व्हडल्यो नोकरी दिल्यो. पंचायत सेक्रेटरी 16 पोस्ट ह्या मतदारसंघान हांवें दिले. इंजिनियर जो जाल्लो इंजिनियर ताका हांवें घातलो. इंजिनियर पोस्ट म्हणटा ते 25-30 लाखाचे हांवें फुकट नोकरी दिल्ली आहा. एकट्यान सांगचे कोणा कडेन 5 पयशे आमी घेतले जाल्यार 12 पोस्ट दिले. हर एकट्याक सांगचे इतले हांवें कापास हें केल्ले आहा. ड्रायव्हर कितलेशे घातले, एलडीसी कितलेशे घातले, लायनमॅन कितलेशे घातले, पुलीस तर विचारूच नाका. ग्रामसेवक घातले, बीडीओ केलो, मामलेदार केलो. हेणे कितें केलें हेणे सांगचें. अरे ह्या मतदारसंघान ह्या आर्लेकरान एक नवो रस्तो केला सांगचो. हांव फाल्यां आमदारकीचे फॉर्म भरना असा कापासता दादो सांगचे त्याने केल्यार. हांवें जे रस्ते केल्यात थंय डांबर घातलो आसील पण नवो रस्तो ताणें केल्लो दाखयचो. शिवमाच्या बटन दामा भरघोसच नाही आर्लेकराचा डिपॉझिट जप्त करा. मेसेज बरो संपूर्ण गोंयान वाचाने गावाच्या भितरल्या राजकारणान आमदारान पडाचा नाही. अकरा मार्चाक विधानसभा इलेक्शनाची मतमेजणी आशिल्ल्यान गोवा एज्युकेशन बोर्डान 12वेचे एझामीचे टायम टेबल बदलला. एझाम 22 मार्चाक धुकल्ल्या. पॉलिटिकल सायन्स पेपर 14 मार्चाक दवरला. घेऊ एक ब्रेक.